हांव विश्वंभर गुरुदास कवठणकर या देवळाचो प्रेजिडेंट हांव सिद्धिविनायक राष्ट्रवादी मंदिराचो. सो आमी वर्धापन आमचो 5 वर्सां जाली. आमी पालकी मिरवणूक आमची आतां 4 वर्सां जाली. सो अशेंच हें चालू आसता. आमी सगळे जाण हांगासर एकठांय जावन बरें उमेदीन कामां करता आनी हें काम करपाक भरपूर आदी आमकां तयारी करची पडटा. जवळ जवळ 1.5 म्हयनो सुमार आमी सगळे एकठांय जावन ही सगळी तयारी करता आनी तशेंच आमकां कोण भरपूर स्पॉन्सरूय दितात आनी सगळे कमिटी आनी आमचे गांवकार मेळून हें आमी उमेदीन बरें काम करता. सो अशें करून करून आमकां आतां 5वो वर्धापन आमचो. ते फंक्शन तुमचे कितके दिसाचे आसता, कितें आसता? आमचे 5 दीस फंक्शन आसता. गणेश जयंतीच्या आदले दिसा आमची तिथी प्रमाणे दशावत्री नाटक आसता. मागीर गणेश जयंती, मागीर वर्धापन दीन, मागीर चवथ्या दिसा नाटक, 5व्या दिसा नाटक आनी मदीं आनी भजनाचोय कार्यक्रम आसलोच. गणेश जयंतीच्या भायलेक आमी भजन सांगता बरें व्हडलें. ते काल जालें. तिकीटाची 3 इयर वॉरंटी आहा. 3 मरे अशी डाऊन झाली न्हू. डाऊन झाली का बाहेर हे झाले न्हू. फक्त ओतून देऊया पुढे 3